गोवा सुरक्षा मंच जेन्नाच्यान सुरवात जाली तेन्ना सुरवातीक तेंच्यांनी आमी सगळे एडॉक कमिटी स्थापन केल्यो आनी तेच्या नंतर रोखडेच कार्यक्रम येयले, निवडणुका आयल्यो, पोटनिवडणूक येयली आनी तेच्या नंतर आमी वेगवेगळ्या थरावयल्यो संघटनात्मक बांदणी करपाचें काम जें आसा पळय तें चालू दवरलेलें आसा. म्हणजे आमचें रिफॉर्मिंग ऑफ कमिटीज अशें जें काम चालू आसा तातूंतलें युवा म्हणून जी आमची कमिटी आसा ती आतां परत रिफॉर्म जाल्ली आसात आनी ती कमिटी जाहीर करपाक आनी युवांचे काही प्रश्न जे आमी घेतले ते मांडपा खातीर ही जी आसा ती पत्रकार परिशद हांगासर आपयल्ली आसा. अनेक ठिकाणी मतदारसंघांनी समित्यो जाल्ल्यो आसा, समितींचे जाहीरपणा तेचे पत्रक हितून न्यूजपेपरान सगळ्याची बातमी आयिल्ली आसा. एक फुडचें पावल म्हणजे एखादो राजकीय पक्ष चलयतना आनी एक दोन गोष्टी म्हत्वाच्यो ज्यो आसा की एक म्हणजे युवा हो एक गट आणि महिला असे दोन भाग आसा. तितलो युवा भाग जो आसा हेची जबाबदारी आयज पासून गोवा सुरक्षा मंच पक्ष जे आसा हेच्या माध्यमातून हांव तो ह्या जबाबदारी सांबाळटलो. हे करत आसतना युवाचे अनेक प्रश्न आसतात. म्हणजे संघटनात काम करत आसतना एक दोन भाग आमचे आसा, एक म्हणजे दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा ह्या दोन्ही भागांनी ह्या पक्षाचे समिती ज्यो आसात ह्यो समितीचें गठन करप. तशेंच प्रत्येक मतदारसंघ जे आसा ह्या प्रत्येक मतदारसंघात ज्या ज्या जाग्यार कार्यकारिणी जे स्थापन जातात त्या ठिकाणी युवा प्रमुख आसचो अशा प्रकारचो प्रयत्न जो आसा हो फुडच्या काळान आमकां करपाचो आसा. जवळजवळ 35 मतदारसंघ हे आमी आत्तां निवडलेले आसात आनी ह्या 35 मतदारसंघात अशा प्रकारचे युवा प्रमुख आणि त्याच्या बरोबर त्यांची युवाची कार्यकारिणी त्या मतदारसंघात अशी उभी जातली. हांवें म्हटलें की गोंयांत अशे अनेक प्रकारचे प्रश्न आसात जे प्रश्न घेवन युवा फुडें सरपाक जाय. आयज म्हणजे काँग्रेस पक्ष आसतलो किंवा भारतीय जनता पक्ष जो आसा ह्या पक्षान ज्या पद्दतीन गोंयांत काम केल्लें आसा आनी ते जर पळयलें जाल्यार खरें म्हणजे लाजिरवाणें आसा. ज्या पद्दतीन युवकांक प्रोत्साहन दिवपाचें आशिल्लें तें प्रोत्साहन कांय दिलें ना आनी तेच्या व्यतिरिक्त अन्य कांय गोष्टी ज्यो आसात त्यो ज्या युवकांच्या विरोधान आसा अशा प्रकारचे प्रत्यक्षान ह्या सरकारामध्ये जाणवतात. एक म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचो युवकांचा विषय जो आसा तो बेरोजगारी आसा. ह्या बेरोजगारी समस्या जी अशी मोठी आसा गोंयांत. म्हणजे गोव्यात अनेक खात्यांनी अनेक पदां रिक्त आसात पण ह्या पद जी आसा ही भरपाचें काम जे आसा हे सरकार गेले अनेक दिवस हे टाळत आसा आनी केल्लें ना. त्यामुळे आमचो असो प्रयत्न आसतलो की हो विशय घेवन फुडें वयचे आनी एखादें आंदोलन ह्या संदर्भात उबें करचें असो एक प्रयत्न आमचो आसतलो. दुसरी एक गोष्ट सगळी की सगळे जाण ह्या म्हणजे नोकरी असोच विशय घेवन सगळे फुडें सरतात पण त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जे आसा स्वयंरोजगार जो आसा हो विशय जो आसा तो घेवन वचनात किंवा प्रामुख्यान तेजे जास्त हे केले वचनात. पण गोवा सुरक्षा मंच युवा वाहिनी म्हणून अशा प्रकारचो एक कार्यक्रम ज्याच्या माध्यमातून सुशिक्षित रोजगार जे आसा हेंच्यांनी स्वतः व्यवसाय काही उबे करचे म्हणून प्रयत्न जे आसा म्हणजे तांकां प्रशिक्षण दिवप तशा प्रकारचे हेचे काम जे आसा हे ऑलरेडी गोवा सुरक्षा मंचान सुरू केल्ले आसा. अशा प्रकारचे 3-4 ट्रेनिंग कॅम्प ऑलरेडी जाल्ले आसा आणि युवकांक प्रोत्साहन दिले गेले की अशा प्रकारचे काय स्वयंरोजगाराचे हे जे आसा ते अशे अनेक म्हणजे तेजो हे जो आसा भरपूर वास्ट आसा आनी त्यामुळे तशा प्रकारचे जर व्यवसाय जर सुरू जाले जाल्यार ते हांगासरल्या युवकांक फायदेशीर जातले. आनी एक विशय आत्ता जो गोंयांत भेडसावता तो म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे तो ड्रग्स विशय. आमकां खबर आसा की ड्रग्सा मुळे गोंयचें नांव जे आसा हें बदनाम जाल्लें आसा आनी युवा पिढी जी आसा आमची ही युवा पिढी हेका सगळ्याक बळी पडत आसा. म्हणजे अनेक वाठारांनी जर गेले तर आमच्या लक्षात येता की युवक ह्या सगळ्या हितूनसून हे जाल्ले आसात. तर ह्या सगळ्यांक हेच्यासून भायर काडप असो एक प्रयत्न जो आसा तो गोवा सुरक्षा मंच करतले. आत्ताच आमकां खबर आसा म्हणजे तुमच्या वर्तमानपत्रांनी ते बातमी थळक हाडिल्ली आसा पिस्तुल्या सारख्या ठिकाणी. म्हणजे सरकार एका वाटेन म्हणटा की आमी ड्रग्स सारखे हे विशय जे आसा ते सोंपयतले पण भारतीय
भारतीय जनता पार्टीचे असे काही कार्यकर्ते असतात जे अशा ड्रग्सच्या ह्याच्यात सापडलेले असतात का पिसुले सारखं घटना जी आसा ही खरी म्हणजे लाजिरवाणी गोष्ट आसा आणि त्यामुळे एका बाजून असे म्हणप की ड्रग्सचे हे विषय सोपयतले पण तेच कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे अशा प्रकारचे जर ड्रग्सच्या हितून सापडटा जाल्यार तेजो आमी सगळे निशेध करता आणि खरे म्हणजे अशा कार्यकर्त्यांक पोलिसांनी अटक करून त्यांची सखोल जी आसा ती चौकशी करची आणि असे व्यवहार जर जाता जाल्यार तेजेर बंदी हाडपाचो प्रयत्न जाता म्हणजे एक वेळ असो आसा की फक्त किनारपट्टी जो आसा हो किनारपट्टीचो भाग जो आसा हो ड्रग्स अशें आमी म्हणटाले पण हळूहळू अशा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून हे 70 सारख्या तालुक्यात जर असे विषय जर वयता आणि गांवागांवांनी जर असे विषय जर वयता जाल्यार तरुणांची कितें स्थिती जातली फुडें भविश्यांत ही आमच्या लक्षांत येता त्यामुळे आमी युवा वाहिनी म्हणून ह्या सगळ्याचो निशेध करता तसोच आनी एक विशय आमकां घेवपाचो दिसता तो म्हणजे गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मानवी तस्करी जाता म्हणजे अनेक चेडवां जी आसात किंवा ल्हान वयाची मुली जी आसात हांकां नोकरी दिता नोकरीचे आमिश दाखोवन हे सगळे हांगासर गोंयांत हाडले वयता आणि मसाजची नोकरी म्हणा किंवा अशा प्रकारचे नोकरी म्हणून हाडले वयता आणि प्रत्यक्षात मात्र हे सगळ्यांक नोकरी न करता हेचे वेश्या वेवसायान ढकलले वयता प्रामुख्यान कॅसिनो सारख्या ठिकाणी हॉटेलांनी अशा सगळ्या महिलांचो वापर केला वयता युवा वाहिनी ह्या सगळ्या संदर्भाचो सुद्धा निशेध करता आणि ह्या संदर्भात काही पावलां जी आसा ती पुढच्या काळात आमी हे सगळे उचलतले आमची युवा वाहिनी जी आत्ता डिक्लेअर जाला खरें म्हणजे हे सगळे कार्यकर्ते जे आसात हे निस्वार्थ भावेन स्वाभिमानी आणि सत्याग्रहान लढणारे असे सगळे माझ्या बरोबरचे सगळे कार्यकर्ते आसात ते गोंयांत अशा प्रकारचे म्हणजे जे गोंयकारांक किंवा गोमंतक भुमीक ज्या पद्दतीन हें आसा अपेक्षा आसा त्या पद्दतीन हें काम करतले अशें म्हाका दिसता धन्यवाद